नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक। हांव आशिष मांद्रेकर टीव्हीएम कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयचो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हटलें की हो जो रोड आहा तो ऑलरेडी ताका 10 दिसांची एक नोटीस पिरियड दिल्लेली PWD थ्रू, आनी हितून ताका तो ऑलमोस्ट 2 म्हयने जातले, फुडल्या 9 तारखेक 2 म्हयने जातले। सो तेचें अजून काम जाल्लें केलें ना आनी सद्या तेंचे टेम्पररी हो एक सायडीसून रोड एक ओपन केलेलो आहा, जितून कितें खूब प्रॉब्लम आहा, लोकांक त्रास जाता येवपाक करपाक। पावस पडलो काय हांगा चिखल जाता करता लोकांक खूबशे त्रास जाता, खूब जाण पडलेले हांगासर आहा। आनी तेच्या उपरांत आमचो जो TVचा MLA अनिलकर हलणकर तेणी मदींचो एक कितें केल्लें की तेचे पयलीं किरण कांदोळकरान आनी तेचे पुलके टिमीन एक व्हिडिओ काडलेलो, सो ताका एक रिवेंज करून तेणें आपणें व्हिडिओ काडलो। मात ताका अशें पळोवन येयलें की ताका जर खरीच गरज आसलेली की करपाची कितें तरी काम करपाचें जाल्यार अजून पण हें काम करून जातलें जाल्यार 1 ते 2 म्हयन्याचो टायम वयचो नासलेलो। आतां तुमी पळोवंक शकता की ऑलमोस्ट हांगासर एक सामान बीन हाडून करून दवरलेलें, खोडी मारलेली आहा, मात अजून पण हेचें काम करून आनी अजून पर्यंत हांगा कोण लेबरूच दिसना पळोवपाक करपाक, आनी कांयच काम जाल्लें ना। सो हांगासर आमी एक इन्सिडंट आयकून येयला की काल असो रातचो हांगासर काळोख जाता सारको, आनी हांगासर पळोवंक शकता तुमी कशी एरिया आहा ती। आनी कोण तरी कामा वयल्यान घरा वयतालो, सो रेवोडचो कोण तरी तो भुरगो, सो ताका मारलो खंय, आनी तेज्या कडेन कॅश आसलेले 15,000 समथींग। आमी सो तेजे कॅश काडून घेतले, आनी असो एक इन्सिडंट हांगासर जाता, आनी ह्यान फुडें जावंक शकना। चेडवां वयता, बायलां वयता, सो सेफ्टी ही कांयच ना हांगासर। तुमी पळोवंक शकता मोबायल काडून घेतलो खंय, तुमी पळोवंक शकता मोबायल काडून घेतलो खंय, मागीर तेजे कॅश आसलो तो कॅशूय घेतलो, मागीर ताका मारलो सुद्दां। आनी अशें जर इन्सिडंट जावंक शकतले, आयज जर असो कोणा मारलो केलो हांगा काळो रस्तो करता, फाल्यां काय हांगासर किडनॅपिंग रेप जावपा हे आमचे कॉमन गजाली जाल्लेले आहा। ते नियर बाय हेंची हांगा सगळ्यांची वोट बँक भरलेली आहा, घोटणीचे वार म्हणटा थंयसर। सो तुमी हांगा कितें एक्सपेक्ट करूं शकता जाता म्हणून, आनी हेचेर आमी मागता की जे लोकल पंचायत आहा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची। हांगा सद्या एक अर्जंट प्रायोरिटी म्हणून एक हांगासर लायटीची अरेंजमेंट करपाची जाय जाल्यार आमकां हांगासर एक ह्यो लावयता, एक रोड सायड मिरर लावयता, कित्याक हांगासर पळोवंक शकता तुमी ऑलमोस्ट आमकां नॅरो पॅसेज आहा, सो हांगा जे ट्रक बीन येयले केले काय हांगासर ऑलमोस्ट सामकें एक्सिडंटल सिट्युएशन जाल्लेलें आसता। आतां हे आनीकूय बाकीचे प्रॉब्लम आसा, तुमकां दिपेश सांगतलो। आतां आमी हांगासून आमकां केलात म्हणटा, ह्यो रस्तो केलात म्हणटा भितून घेवपाक, जाल्यार आमी भितून घेता आसतना तुमकां पयलीं हे घालता 2 कॉन्क्रीट हे आहा ते हे करता ती डिवायडर घालता ती गॅप इतलो आहा ती 2 व्हिलर येवंक शकना। सो हेंच्यांनी तें प्रोविजन करपाचें, जर टेम्पररी रस्तो केला जाल्यार आमकां लायटी बीन घालून दिवपाची आनी सारको करून दिवपाचो टेम्पररी रस्तो जाल्यार, आनी तो आमचो बेगीनच्या बेगीन करपाचो, कित्याक सांग तेजें आतां कांय काम चालू ना आनी खूब दीस जाले हें काम चालू ना। सो तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन करून दिवपाचो तो। आनी जर आमची जर कोलवाचे लोक जर फुडें वयता जाल्यार थंयसून रस्तो काबार जालो हें सगळ्यांक खबर आहा। आनी आमी कितल्या फावटी सांगलें रस्तो कर कोण हे आयकून घेयना, कोण कानारूय घेयना, आनी हे सगळें अशेंच चल्लेलें आहा। सो आमचे बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो करून दिवपाचो, नाल्यार हांगा तरी लायटी घालून दिवपाची, कित्याक आमकां सेफ्टी इम्पॉर्टंट जाल्लेली आहा सद्या। कित्याक कालचो इन्सिडंट आयकून जर लायटी ना जाल्यार हेच इन्सिडंट कंटिन्यू जातले। तशेंच आमी मागता आमचे जे पुलीस डिपार्टमेंट आहा कोलवाचे तेंच्यांनी मागता की तेंच्यांनी हांगासर एक सद्या एटलिस्ट आनी एक 10-15 दीस तरी हांगा एक रातचे पुलीस पेट्रोलिंग करपाची, कित्याक हांगा फूल काळोख आसता आनी जी चेडवां हांगासून जे ट्रॅव्हल करता तांकां सामकें रिस्की जाल्लेलें आहा। सो मागता आमचो जो PI आहा कोलवाचो तेणी मातशें हेचेर एक्शन घेवन मातशें कितें तरी एक उपाय दिवपाचो आमच्या गांवकारांक। देव बरें करूं। कोलवाळे पंपाचेर बायपास आसा एक नॅरो, आनी तो डेंजरस स्पॉट जाल्लो आहा, आनी अटॅच टू NH-17 हायवे। कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगासर मातशें लक्ष दिवपाचें, सायनबोर्ड ना स्पेशली, आनी डायरेक्ट फुडल्यानसून गाडी येतकूच व्हेहिकलाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता की इन घेवपाक। हो डायरेक्ट हांगासर कोलवाळे वयता, कोलवाळेच्यान मागीर खुबशे हांगासर एक्सिडंट सुद्दां जावपाची शक्यता आसात, आनी जाल्ले सुद्दां आहात हांगासर।